आमी आतां सर आमच्या पिरजेंतांक मुर्दोम दिल्ल्यांक आनी ती आर्थीक सभाय कुमो केल्ल्यांक सकडांकी मनाची वात आमचे मनादीक बिसायब वाणटेले आनी नांवां आपयल्ले बरीच तुमी येवन ती मनाची वात घेवची. आयरीन पिंटो मुखार येवन यांची सर्वांची नांवां वाचतली. गोळीक परिषद संध्यांची नांवां अशीं आसात. दया करून तांणी मुखार येवचें. सिस्टर सिल्विया मेंडोन्सा, जसिंता मॉली रॉड्रिगस, जैनेट डिसोजा, एलिजाबेथ पेरेरा, प्रकाश सल्दाना, क्लियॉन डिसिल्वा, शेरल नोरोना, असुमता मेंडोन्सा, शार्लेट रस्कीना, मीना पिंटो, जोसेफ मस्करिनस, ग्रेस रस्कीना, फिलोमिना मेंडोन्सा, जॉन फर्नांडस, विंसेंट पिंटो, विक्टर पिंटो, हिल्डा मॉनस, ग्रेसी फर्नांडस, सचिन मेनेजेस, आल्बन रस्कीना, रेशमा पिंटो, दीपक डिसिल्वा, जेनिफर डिसोजा, वलेरियन मॉनस, वायलेट डिमेल्लो, हिल्डा डिकुन्ना, जेसिका मेंडोन्सा, सीमा कार्लो, ग्रिपन डिसोजा, रूपा कुटीनो, क्लैरेंस लीना डिसोजा, जॉयस रॉड्रिगस, ग्लेन लस्राडो, जुलियाना फर्नांडिस, मेलविन डिसोजा, फ्रांसिस रेगो, शारोन डिसोजा, रेनीटा डिसोजा, नवीन डिसोजा. मोर्दम दिल्ल्यांची नांवां वाचती आसा. दया करून तुर्तान मुखार येवचें. लूड्स वॉर्ड, विक्टर पिंटो आनी कुटाम, थॉमस लस्राडो आनी कुटाम, सिसिलिया फर्नांडीस आनी कुटाम, शांती फर्नांडीस आनी कुटाम, हिल्डा डिसोजा आनी कुटाम. सान जोसे वाडो, स्टॅनी सिरिल सल्डाना आनी कुटाम, विल्फ्रेड सिरिल पिंटो, रॉकी डिसोजा, जॉन पायस, सायमन डिकोना आनी कुटाम, डेनिस मोंतेरो, तेरेजा लुइस आनी कुटाम, डेविड आनी क्रिस्टिन डिकोना, लीना पिंटो आनी कुटाम, क्रिस्टिन पिंटो आनी कुटाम, वैलेरियन मॉनिस आनी कुटाम, पैट्रिक जैनेट मेनेजेस आनी कुटाम, आयरिन पिंटो आनी कुटाम, फ्रांसिस मोंतेरो आनी कुटाम, आयरिन सिक्वेरा आनी कुटाम, लैंसी फर्नांडिस आनी कुटाम, विल्मा डिसोजा आनी कुटाम, जोसेफ पिंटो, मेलविन डायस आनी कुटाम, प्रसन्ना रॉड्रिगस आनी कुटाम, जॉन फर्नांडिस आनी कुटाम, विंसेंट कार्लो आनी कुटाम. लिटिल फ्लावर वार्ड, विद्यालता डिसोजा, एवरेस्ट डिसोजा, सुनील टीना डिसोजा आनी कुटाम, नेल्सन फिलोमेना मेंडोन्सा आनी कुटाम, ऑल्विन मॉली कॉन्सेसो आनी कुटाम, वायलेट डिमेल्लो आनी कुटाम, विनोद विवियन पिंटो आनी कुटाम, जेराल्ड लोबो आनी कुटाम, वैलेरियन मॉनिस आनी कुटाम, वलेंकनी वाडो, जैक्सन विशाल गोवियस आनी कुटाम, दीपक आल्बुकर्क आनी कुटाम, सिरिल स्टेल्ला डिसोजा आनी कुटाम, मग्दलिन डिसोजा, एंटनी रीटा डायस, एलोशियस सिंथिया डिसोजा, पीटर पॉल वेगस, मेलविन डिसोजा, क्रिस्टोफर आनी शेरल डिसोजा, क्रिस्टिन मेनेजेस, लेस्ली डिक्रोज आनी कुटाम, ग्रेसी फर्नांडिस आनी कुटाम, थॉमस मार्गरेट गामा आनी कुटाम, रिचर्ड कुटीना, जीतन सल्डाना आनी कुटाम, अल्फोंस फर्नांडिस आनी कुटाम, गेब्रियल रोशनी फर्नांडिस आनी कुटाम, रूबन आनी ओरिन फर्नांडिस आनी कुटाम, विंसेंट मरिया डिसोजा आनी कुटाम, वैभव डिसोजा, एलोशियस डिसोजा आनी कुटाम, रवि अनीता फर्नांडिस आनी कुटाम. सेक्रेड हार्ट वार्ड, जोसेफ पैट्रिक पिंटो आनी कुटाम, स्टैनी सेलिन डिसोजा आनी कुटाम, वलेरियन आनी एंजेलिन लोबो, सिरिल मेलिटा रस्कीना, जोसेफ ग्रेसी मेनेजेस, रोहन जसिंता पिंटो, रोनाल्ड फर्नांडिस आनी कुटाम, आइवन डिसोजा, रोज मरिया, शांति डिसोजा आनी कुटाम, हित चिंतक,
Joffrey Fernandez Anikutam, Sarah Antonia, Joseph Mina Pinto Anikutam. Infant Jesus Ward, Gerald Celine D'Souza, Nisha Pinto Anikutam, Jacinta D'Souza, Mervyn Castellino, Wilfred Fernandez Anikutam, Celine Fernandez Anikutam, Lorna Pinto Anikutam, Juliana Dicona Anikutam. Infant Mary Ward, Lynette D'Souza Anikutam, Praveen and Reshma Saldana, Hita Chintak, Ashley and Ansel D'Souza, Marcel Krasta Anikutam, Neeraj Fernandez Anikutam, Ligori Asumta Rangel Anikutam, Felix Jennifer D'Souza, Ani Hita Chintak. Santa Antonio Vado, Sister Celestine Morris, OSS, Elizabeth Morris, Mary Vegas Anikutam, Alban Raskina Anikutam, Melvin and Reshma Pinto Anikutam, Alphonse Vegas Anikutam, Joseph and Gracie Raskina Anikutam, Jason and Rashmi Raskina, Steve Martis Anikutam, Claude and Teresa Lobo Anikutam, Lily Pinto Anikutam, Mary Raskina Anikutam. Carmel Vado, Nihal D'Souza, Oliver Asumta Mendonça Anikutam, Gracie Siqueira, Nirmala Braggs Anikutam, Pradeep and Sonia Dicona Anikutam, Naveen Charlotte Raskina, Isabella Nazareth Anikutam, Lancy Molly Rodriguez Anikutam. Avila Vado, Celine D'Souza Anikutam, Lina D'Souza Anikutam, Herald Pereira, Gregory Valerian Pinto, Albert Rego Anikutam, Peter Pereira Anikutam, Francis Rego Anikutam, Vincent Pinto Anikutam, Stephen D'Souza Anikutam, Ronald Rupa Kutina Anikutam, Maria Pinto Anikutam, Ligori Lancy Pinto Anikutam, Stephen Kutina Igarjetown, Indira Salian Bajodi, OSS Isra Bajodi. फिरकेजेच्या फेस्ताक आणि फिरकेजेच्या योजनाक मोठो आदर दिल्ल्याची नांवां अशीं आसात. दायकन आपयतना मुखार येवचें. झरीन मस्करिनस लोर्ड्स वॉर्ड, वॉल्टर डेनिस पिंटो अविला वॉर्ड, जुलियाना रॉड्रिगस लिटिल फ्लावर वॉर्ड, सुनील रीना डिकोना सान जोजे वॉर्ड, सुनीता वीना पिंटो यूके इन्फेंट जीसस वॉर्ड, फिलोमिना डिसोजा इन्फेंट जीसस वॉर्ड, विंसेंट कुटीना कुलशेखर, जॉनसन प्रिंसिया डिसोजा इन्फेंट मेरी वॉर्ड, Ronald Pinto San Jose Vado, Ronald Fernandez and a family Sacred Heart Ward, Richard Felix Pinto San Jose Vado, Albert Rego and family Avila Ward, Rita and Stephen D'Souza Avila Ward, John Pies St. Joseph Ward, Nisha Pinto Infant Jesus Ward, Ashwin Ani Ashlyn Raskina Sacred Heart Ward, Glenn Lasrado Lourdes Ward, Alphonse Kutina San Jose Vado, Cyril Stella D'Souza and Kutam Valenkani Vado, Vincent Zina Siqueira Nikutam Sacred Heart Ward, in memory of Nolan Pinto, Dunche Lina Pinto Anikutam, Valerian Gina Pinto Infant Jesus Ward, Philomena Jacinta Mascarenas Derebel, Jane Flora Siqueira Bendur, Priscilla D'Souza Infant Mary Ward, Joy Crasta Infant Mary Ward, Mary Vegas St. Anthony Ward, Celine D'Souza Avila Ward, Jessie Siqueira Infant Mary Ward, Arun Shanti D'Souza Infant Mary Ward, Maxwell D'Silva St. Joseph Ward, Francis Rego Avila Ward, Victor Pinto Lourdes Ward, Robert Rego Lourdes Ward, Peter Lionel and Seema D'Souza, Irene Pinto St. Joseph Ward, Jason Siqueira Kuppe Padav, Vidyalata D'Souza Little Flower Ward, Shamita D'Souza Infant Jesus Ward. कोणाची तरी नावां फरामशेन चुकून गेल्यान जाल्यार दायकन तांणी मुखार येवन बिस्पाच्या हातान तुमची वात घेवची.
मोगाचनो आमी आतां बाळमुरयेच्या मनाक आनी आमचो दशमणोत्सव आचरतना आमी हे मीस भेटोवंक सुरवात करता आसतना ह्या मिसाची ठेसांवां ह्या परी आसात. बाळमुरयेक अर्गां मीस दितात. ऑलिवर असुंता मेंडोन्स आनी कुटाम, लिनेट डिसोजा आनी कुटाम, आल्बन रस्किन्या आनी कुटाम, सिरिल स्टेला डिसोजा आनी कुटाम, लीना डिसोजा आनी कुटाम, प्रिसिल्ला पॅट्रिक डिसोजा आनी कुटाम, सिरिल मेलिटा रस्किन्या, विन्सेंट मरिया डिसोजा आनी कुटाम, एंथनी एंड रीटा डेसा, ट्रेसी बेला जियोन सल्डाना, थॉमस लस्रादो आनी कुटाम, एलोशिया सिंथिया डिसोजा, निर्मला ब्रॅक्स आनी कुटाम, एडविन चार्ल्स मॉरस, फ्रांसिस रेगो आनी कुटाम, ॲश्लिन रस्किन्या, लीजन ऑफ मेरी, मार्सेल क्रास्ता आनी कुटाम, नवीन शार्लेट रस्किन्या आनी कुटाम, वॉल्टर ग्रेटा पिंटो आनी कुटाम, जोसेफ आनी ग्रेस रस्किन्या आनी कुटाम, थॉमस मार्गरेट गाम आनी कुटाम, रिशल रेलिशा रेंजल आनी कुटाम, ग्रेसी फर्नांडिस आनी कुटाम, पीटर लायनल आनी सीमा डिसोजा, ॲशल एरन पिंटो, लॅन्सी मॉली रोड्रिगस आनी कुटाम, अल्फोन्स फर्नांडिस आनी कुटाम, अरुण शांती डिसोजा आनी कुटाम, संतोष अनिता वेगस आनी कुटाम, प्रसन्ना रोड्रिगस आनी कुटाम, रूबन एंड ऑरिन फर्नांडिस आनी कुटाम, विनिशिया मार्शा रस्किन्या, अलोशियस डिसोजा आनी कुटाम, शांती फर्नांडिस आनी कुटाम, वर्नन एंड रेचल डिसोजा, वैभव डिसोजा, किरण क्रास्ता आनी कुटाम. बरी भलायकी दिल्ल्या पासत अर्गां मीस दितात. एवलिन रस्किन्या. बरी भलायकी मेळचे पासून मीस दितात. विद्यालता डिसोजा आनी कुटाम. गरचालमांव मीस दितात. हिल्डा आनी विन्सेंट डिसोजा आनी कुटाम. हांचे संगी ह्या आमी आज दशमणोत्सव आनी फिरगजेचें फेस्त आचरितना बाळमुरयेच्या विनोणे मरिफात आमच्या सर्व फिरगजगारांचेर आनी आमचेर बाळमुरयेची आशिर्वादां बेसांवां जेजू मरिफात आमी मागया. आतां प्रस्तावना आमी आयकुया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. आज आमी बज्जोडी फिरगजीची सर फिरगजकारां आमच्या फिरगजीच्या वारचे फेस्ताक तशेंच दशमानोत्सव महासंभ्रम आचरसूंक आमच्या मोगाळ गवळी बाप याजक धर्मयणी संगता तशेंच आमच्या कुटुंबादारां आनी इश्टमंत्र संगता व्हडा संतोशान आनी उपकारी मनान देवाक अर्घा दिवन ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बावरी संगता जमल्या. ह्या वर्सा पापसेबन परगटलेले जुबले वरस लिसियाच्या सांतेरेजेच्या सांतीपणाचो शतमानोत्सव तशेंच आमचे फिरगज फेस्त आनी दशमानोत्सव संभ्रमच्या सुवाळ्यार बाळमुरी आनी ल्हान फुलां संगी बज्जोडी फिरगज कुटुंबान बरवशेची यात्रिका जावं म्हणलो विशय आज आमी नियाळटा. ल्हाना भुरग्यां भशेन जाल्ल्या करीत आमी सर्गीच्या राजांत रिगचेनान म्हण जेजून परगटलेले उतार सारके समजली मोरी आनी सांतेरेस आमच्या सद्या जिवितांत आमी कशें जियेवेत म्हण तांणी तांच्या जिणये आनी शिकवणे मुखान आमकां शिकयलां. जशें एक ल्हान बालशें आपल्या आवय बापायचेर होंदन आनी बरवसून आसतना सगळें काम आवय बापाय करतात आनी बालशें सुशेगाद आसता तशेंच सर संगतींनी आमी समेच्या पासलेंत आसून सुशेगाद आनी बरवशान रावचेंच मोरयेच्या जिणयेचो आनी सांतेरेसाच्या शिकवणेचो तीर्ल. फाटल्या 10 वर्सांनी देवान आमचे ते वर्ती विचित्रां केल्यात. आमच्या कुटुंबान भावार्थ वाडला. वाड्यान कुटुंबामध्ये मायमोग एकवट सडला. आमची आदली परिस्थिती बरी जाल्या. जायत्या जाणांक बरो फुडार फावो जाला. देवाच्या उतराची जाणवय मेळ्ळ्या आनी तशींच
पवित्र एकवरिष्ठाद्वारे आमचे कष्ट संकष्ट पिडा आणि विविध समस्ये धैर्यान सोसूंक देवाचो आदार लाभला. देवान आमकां फावो केल्ल्या ह्या सर उपकारांक देवाक आज आमी अर्घां दिता आसतना फिरगस बांदून हाडूंक आदार दिल्या सर याजक असो फिरगजेचे आर्थीक रितीन पाठिंबो दिल्या सर दानिसो तशेंच फिरगजीन निस्वार्थपणी सेवा दिल्या सर लायक मुखेल्यांचो आमी उगडासकाण तांचे पसत मागता. आज आमी पवित्र एवकरिस्तान वांटो घेत आसतना आमचे ते आमचो मोग आनी एकवट घटकन देवा ते आमचो अखंड भरवसो दवरून मोरयेमयी आनी ल्हानफूल भशेन बरवशेची यात्रिका जावन आनी अशी एक देखी बरीच फिरगस कुटां बांदून हाडूंक देवाचो आदार आनी कृपा मागया. संतोषान और संभ्रमात जमल्या बापा तुझ्या कत्लान एका मौनात कलत्या कर्जान भेटून तुका एका बलिदान. और संतोषान और संभ्रमात जमल्या बापा तुझ्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी
शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बाळोक मोरयेक समर्पिल्ली ही फिरगस दशमनोत्सव आचरण करच्या ह्या सुवाळ्यार आमी हांगासर मोरये मायेक मान करूंक संगता मेळ्ळ्या. संगताच जेजूच्या ल्हान फुलां सांत तेरेजाचो 100 वर्सां शतमनोत्सव तिका सांतीण म्हणून पाचारन ती कार्मेलीत भितरली माद्र जाल्ल्यान कार्मेलीत पाद्रापांक विशेष भक्तीपण तिजें तें आसा, आमकांय आसा, पूण आमच्या किसर तांकां आसाचें. आनी तो उडास काडन तें आमी देवाक त्या पासून अर्गां दिता. भावांनो भयणींनो, तुमच्या फिरगजेचें फेस्त आज तुमी आचरण करतात. आमी समेस्त तुमच्या संतोशांत वांटेली जावंक आसा. तुमकां फेस्ताचे शुभाशय, बाळूक जेजूची प्रत्येक आशिर्वादां आमी तुमचेर मागता. 10 वर्सां आदीं हांगासर ही फिरगज स्थापन जाली. फिरगजेक एक गड घाली आनी तातूंत भितर ताच्या भितर गडी भितर आसलेलीं कुटुंबां सुमार 300 चिल्लर. तांगताच त्या गडी भितर आसल्यांक तुमची जतन काण घेवंक एक कार्मेलीत पाद्र्या पायलो. पूण जेजू ताच्या सांगाता हांगासर येवन तुमच्या सवय रावलो. आनी 10 वर्सां तावन जेजू ताच्या माये सांगता तुमची जतन काण घेवन आसा. भावांनो भयणींनो, तुमच्या गरजांक तो स्पंदन करता, तुमकां सांबाळटा, तुमची जतन करता. आनी ती आतां 10 वर्सां जालीं. आज हांगासर सांगता म्हणून जेजूक आमच्या सुडवणदाराक तशेंच ताच्या माये मोरयेक आमी अर्गां पाठोवया. आमची जतन काण गेल्ल्याक, आमकां बेसांवांनी भरुल्ल्यांक आनी हर एका घडये आमकां तो सांगता आशिल्ल्यान आमी ताका देखून अर्गां दिता, उपकार बावडटा. आनी की ही फिरगज मुखार वचचे आनी की देवासपणान भक्तीपणान बावाडटान तुमी वाडाचे. त्या खातीर मोरी माय तुमच्या सांगता आसा तुमकां आदार दिवंक. जेजू आसा तुमची जतन काण घेवंक म्हणलें समजून तुमी तुमची क्रिस्तांव जिणी भक्तीपणान बावाडटान आनी मोगान माया मोगान जियोवंक प्रयत्न करूंक तुमकां उलो दिता. भावांनो भयणींनो, हे मिसाचें बलिदान आमी सांगता भेटोवच्या खातीर आमची पदकां वळखुया. देवाची काकुळट आनी मोक्षाणें मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून येवन सुद्दां संकार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista
देवा देवाची शेळी तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूळ कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या दशमानोत्सवाच्या समर्पणा दिसाचो वर्सान वर्स तुझे कृपेन आमी उडास करूंक पावता तुझे परजेची मागणी दयेन आयकोन घे आनी ह्या मंदिरांत तुका खरो मान दिता त्या सेवा करूंक आनी तुजी सोडवण सुबामपणान जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परा देवान ददल्याक उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय ताणें जाप दिली तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विणगो आसुल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो देवान ताका सवाल केलें तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें हांवें आडवारल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें ददल्यान जाप दिली तुवें म्हज्या संगतीन करूंक दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें हें तुवें कित्याक केलें स्त्रियेन जाप दिली सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें तो वळ सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हळें तुवें अशें केलें देखून सर जनवरां आनी मनजाती मदें तूं शिरा पडलो जावं तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं कातलोय तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानगाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक कोंस मारतलोय मनशान आपले बायलेक येव म्हूण नांव दिलें कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार
संतोषता सर्वेस्परा मोच्या तारुकात मोजे काळीज संतोषता सर्वेस्परात संतोषता मोजे काळीज मुझ्या देवा सोवे मेळता म्हाका बोल घटाय मुझ्या दुस्मनांची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हाका सोडून दिली म्हूण संतोषता सर्वेस्परा मोच्या तारुकात मोजे काळीज संतोषता बळवंतांचे धोणू मोडून पडले पूण अस्कत्यांचे बळ वाडले पोटभर जेवताले ते दिसपडते ग्रास जोडूंक वेतात भुकेन मरताले ते अनीत कश्ट व्हांवन काडिनात वांसडी जावन आसली 7 फावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण सर्वेस्परा मोच्या तारुकात मोजे काळीज संतोषता सर्वेस्पर मरण धाडता आनी जिवीत दिता फोंडाक देवयता आनी थंय थावन वयर काडता सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडता आनी ग्रेसकाय दिता तोच धरणीक शेवटिता आनी वूक उधरता सर्वेस्परा मोच्या तारुकात मोजे काळीज संतोषता धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता गरिबांक कोयरांतली वयर काडता कुंवरा मध्ये तांकां बसयता मानाचे सिंहासन जणेकल्याक नमियान दिता सर्वेस्परा मोच्या तारुकात मोजे काळीज संतोषता सर्वेस्परा मोच्या तारुकात मोजे काळीज संतोषता सांपावून गलत घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुडका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो
अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता, तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाच्या कुशीन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें देवाचें वळखकार. संतोष उल्लास पाव्या, सर्वे स्तरार केल्ल्या सर्वोपकारा वरदान दिवून गाव्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सांजुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ. महिमा तुका येसुया. 2 दिसा उपरांत गलिलियेच्या काना नगरी एक लग्न असलें. थंय जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो तेदवा जेजूचे आवयन तांकां सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळूय येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट भर पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें आनी जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदकूच पळोवन वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमारा सोदिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय. हें पयलें आश्चर्य जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सतपणूंक लागले. देवाचें उतर हें.
वाकर्णी तुका क्रिस्ता मोगाळ गोळी बापानो, प्रोविन्शियल बापानो, विगार वार आणि आमच्या मोगाचे विगार आणि तसे आदले विगार आणि हांगासर जमलेले याजक बाबानो, धार्मीक भयणीनो आणि मरिये माय बाळोक मरियेक समर्पल्या ह्या फिरगजेचो दशमानोत्सव व्हडा उमेदीन आचरण करूंक हांगासर जमलेल्या मोगाळ बाबा भयणीनो, पयल्यान पयलें तुमकां दशमानोत्सव ह्या फेस्ताची परबीं पाठयता. देवान रचलें सगळ सोबित आसलें आनी देवाक तें पळोवन व्हरतो संतोश जालो. आनी आज म्हणूंक जाय ही बाळोक मरियेक समर्पीत केल्ली ही बज्जोडीची फिरगत पळयत आसतना देवाक भोगूंक आसा. ही सोबीत फिरगत पळयत आसतना देवाक व्हरतो संतोश जावंक आसा. आद मयोरेम देई ग्लोरियाम, देवाक वर्ती महिमा जावं आनी होगळाप दिवं आयचो हो संभ्रम म्हण आमचे मागणे. आयचे पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांतले आमी वाचतना आमकां समजता कितें म्हळ्यार देवान हो सोबीत संवसार रचलो आनी मनशाक रचतना पापा जुआंव पावल थिओलॉजी ऑफ द बॉडी म्हणल्यार पुस्तकांत सांगता मनशाची आदलो स्वरूप कितें आसलो. मनशाक देवान आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. मनशा थंय पातक नातिल्लें. देवा थंय मनशा थंय कितेंच उणेंपण बगनातलें की त्या भुमी वैकुंठांत ताका दवरलो. ताका लज म्हणली नातिल्ली. कसोय वेगळा सार तरबेद ताचे मदें नातिल्लो. देवाच्याच सारक्याचो जावन मरण म्हणलें कितें म्हण नेणा आसतना मनीस भुमी वैकुंठांत येतालो. आनी असलो मनीस कसो सुरविल्या पातकांत पडलो म्हणून आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. मनशाक पातक कशें एक नाडणी आयली आनी एवे मुखांतर आदांक ती कशी पावली आनी ह्या पातकाद्वारे कितें जालें तांकां भुमी वैकुंठांतल्यान भायर लोटलें. येदो म्हणसर नातिल्ली लज तांचे थंय आयिल्ली. येदो म्हणसर नातिल्लें मरण तांकां ग्रासूंक सुरू केलें आनी आपल्याची 10 बोटां जोडून आपणाचें जिवीत कश्ट काण करसूंक जाय म्हणून देवान दिल्ली ताकीद मनीस आजून पाळून आसा. पूण ह्या सगळ्याच्या मदें देवान आमचे थंय थोडो बरवस उपजयलो. हें वर्स आमी बरवशेचे यात्रेक म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार त्या दळा सुरू केल्लें तें यात्रेक पळयन आजून आमी मुंदरून आसा. एक बरवसाचें किर्ण देवान आमचे थंय फांकयलें आनी म्हणलो हो बरवसो तूं दवरून हांव तुका सुटका दितलो ह्या बंदडेतावन. आनी बसवणी पयलें जाली अब्रामाक. अब्राम इराकाच्या ऊर गांवांत आसलो. देवान ताका विसलो आनी बसयलो गांव तुका दिता म्हूण बसवणी केली. भोव कश्टांनी अब्राम पातयेलो बावडताचो बापूय तो आनी हाचे तावन अब्रामाक बसयल्लो गांव लाभलो. देवाची बसवणी ताचे थंय पूर्ण जाली. इस्रायल परजेक 12 कुळयांक इजिप्ताक आमोण वेलें. इजिप्ताच्या गुलामपणांत लोक जियेतालो. परत्यान देवान बसवणी केली. इजिप्तांत हांव तुका सुटका दितलो म्हणून मोइजेच्या फुडारपणा काल लोकांक ताणें बसयल्ल्या गांवाक आपोवन हाडले. 40 वर्साचे यात्रीक बरवशाचे यात्रीक पळयते ते काबार करून ह्या दुदा आनी मोवान वळच्या गांवांत लोक परत्यान येवन वस्ती करूंक लागलो. परत तिसऱ्या हंताक ह्या लोकांक बॅबिलोनाच्या बंदडेक आमोण वेलें. नेबुकदनेझर म्हणलो राय आसलो बलिश्ट. ताणें ह्या लोकांक सगळें आमोण वेलें. देवाळ नाश केलें. पूण बॅबिलोनांत 70 वर्सां वयर ते रावले जाल्यार तांकांय बरवसो देवान दिलो. केदाळाक ताका प्रवादी धाडले. जावं पुरो जेरेमाया, जावं पुरो एजेकियल, इजाइया असले नावार्थीक प्रवादी धाडून तांचे थंय परत हो बरवसो देवान जीव केलो. आनी एज्रा आनी नेहेमायाच्या फुडारपणा काल तांकां बसयल्ल्या गांवाक परत्यान फाटीं हाडलें. तांणी देवाळ उबारलें आनी तांचे यात्रीक पळयन परत्यान भरती केलें. आनी निमाणें रोमागारांनी जेरुसलेमाक धाड घाली
आणि जेजूच्या जन्माच्या काळार सगळे इस्रायल रोमागराच्या अधिपत्यांत असले आणि त्या दळा तांकां कसलो बरोसो उदेलो म्हणलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत नेमलोलो काळ भरती जातच देवान आपल्या एका पुताक धाडलो तो एका स्त्रियेंतान जल्मलो आणि ताचे थंय आमकां समेस्तां सुटका लाभली आणि आमी समेस्तां देवाची भुरगीं जाल्या आणि देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो मारूंक शकल्या हो बरवसो त्या दाळा जेजू थंय आमकां लाभलो जुदेवान ह्या बरवशाक काण उडयलो जुदेवान तो बरवसो अजून मानून घेवंक ना पूण तो बरवसो कोणे सकड मानून घेतला ती सगळी देवाची भुरगीं जाल्या आमी जावन आसा ती भुरगीं क्रिस्तांव म्हूण आपोवची बरवशाचें यात्रीक पयण मुंदरून व्हरची मगळ भावांनी भयणी बरवसो म्हणटा आसतना म्हाका उडास येता पापा बेनेडिक्ट 16 एक भोव शाणो बुदवंत पाप साहेब तो एक देवशास्त्री जावन आसलो ताणें 3 परिपत्रां बरयल्यान देवूस करितास एस्त देव जावन आसा मोग दुसरें परिपत्र बरवशाची सुटका स्पे साल्वे आणि तिसरें कारितास इन वेरिताते सतांत मोग आणि सतातावन मोग म्हण येत अशें 3 परिपत्रां बरयल्यान पूण तांतूं मुख्य जावन आज तुमकां उल्लेख करूंक खुशी व्हरता दुसरें परिपत्र स्पे साल्वे बरवशातावन सुटका पाप साहेब म्हणटा क्रिस्त थंय कोण आपणाची नदर दवरता क्रिस्ताच्या पावलान कोण चलता ताणें कांय भिवची गरज ना ताका सुटका लाभतली ताका जिवीत लाभतलें आणि पाप साहेब थंयसर निदर्शन दिता एका चली असो त्या चलयेचें नांव बकीटा सुडान गांवची 7 वर्सां प्रायाची चली सकाळी बडे गाद्यांत आसली तिच्या भयणीक धडतो अरबी व्यापारींनी सोरून व्हेल्लें आणि ह्या भुरग्याक बरोबरें वण व्हरतात आणि विकूंक सुरू करतात त्या दळा गुलामगिरी आसली देखून ह्या अरब्यांनी तिका विकलें एका दनयतान आनी एका दनयाक आनी एका दनयतान आनी एका दनयाक तिका विकलें विकताना तिका नानांत नमण्याचे कश्ट बऱ्या रितीन पळयल्लें कोणेय ना हर एकल्यान कश्ट दिलें एक दनीन आनी तिची साकर सांगाता म्हणून तिका दिल्ले कश्ट ती विवारीत आपल्या बुकांत कितें म्हळ्यार तिच्या आंगार 114 वुंड्स गाय आसले हे गाय कसले गोत्ता की ब्लेड काण घेवन चिरचे आसले गाय ते काळ्या चेडवार धवे मार्क पडचे म्हणून ब्लेड काण चिरचे आणि मैदाचे पीठ आणि मीठ काण ताचेर ओडचें कितें म्हळ्यार आंगार धवे गीट असले 114 गीट ताच्या आंगार आसले निमाणें इकून ताका एका इटालियन दनयान काण गेलें तांगेरी जायतें शोशण जालें थंयसर ही चली मस्त कश्टली पूण हो कॉन्सूल बार व्हडलो हुद्देदार सुडान गांवाक परत्यान फाटी येत आसतना ह्या चेडवाक व्हरून कनोशियन माद्रीकर सोडलें विमर्का त्या कॉवेंताक हांव पावलां त्या कॉवेंतान ताका सोडलें ह्या सिस्टरांनी ताका बरें करून पळयलें ताका इल्ली दोतोन आनी शिकयली ताका भोवतीन दिलो ह्या चेडवाक थंयसर इतलें वंबलें गे तो धनी थोड्या म्हयन्या उपरांत फाटी येत आसतना हे चेडू फाटी वचूंक आयकूना आपूण हांगाच रावता म्हणालें हांगाच रावता म्हळ्यार ती सोडटा ते तांकां कामां घालून जाय तांणी केस घाली आनी केस कोर्टींत जज म्हणालो अळे गुलामगिरी आफ्रिकांत आसूंक पुरो आमच्या इटलींत गुलामगिरी ना देखून कोणायकी इकूंक आनी काडूंक तुमकां हक्क ना देखून ते भुरग्यांक कॉन्व्हेंटांत उरोवन दी म्हूण सांगलें बाकीटाक बारी खुशी जाली कॉन्व्हेंटांत आपणाचें घर म्हूण थंयसर ते रावलें थंयसर मुकलें शिक्षण ताणें मुंदरसून व्हेलें आनी निमाणें एक माद्र जावंक पावली आंगवण्यो केल्यो माद्र जाल्या उपरांत कुदनान काम करचें पिड्यास्ताची साकरी करची पार्लरांत बसून आयिल्ल्यांक मेळचें हास्त्या तोंडांत हेका पळयत आसतना सक्कडांक अजाप जालें सक्कड गोऱ्यांच्या मदें हे काळी माद्र सक्कडांची सेवा 1-2 दीस न्ही 40 आनी 2 वर्सां तिणें सेवा केली ही सेवा पळोवन जायतो लोक ताचे कडेन उलोवंक येतालो तांचो लोक सांगता तिची काणी कितें म्हळ्यार थोड्याच वर्सां आदी 1890 इस्वेंत ती देवादीन जाल्ली 88 वर्सां प्रायाचेर देखून तिची काणी गोताल्लो मनीस त्या काणी तिचे विशयान बरोवन जायत्या पुस्तकांनी फायज जाली ती मेल्ल्या वेळा तिचें मोर्न 3 दीस दवरलें खंय सगळ्या नॉर्थ इटलीचो लोक येवन हारारीन येवन ती कूड पळोवन वेताले खंय तिका जिवंत आसतनाच सांतीन म्हणून लोक मानतालो आनी पाप साहेबान तिका सांतीन म्हणून वलायलें ह्या मनशाचें चित्रण आमच्या मुखांत दवर न्हू पाप साहेब आमकां सांगता पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा
बरोवसो म्हळ्यार असो. आपल्या जिवितांत इतले कश्ट आयले जाल्यार इतली दगदोणी आयले जाल्यार तिका जालें शोशण शारिरीक मानसीक लैंगिक सकट म्हणजे शोशण अनुभवसून म्हाका हो संवसारांत नाका म्हण जीवघात करच्या परिस्थितीर आशिल्ल्या मनशा तावन जर तर इतल्या अपुर्बायेचें व्यक्तित्व रुपी जालें जाल्यार बरोवशाक हाच्याकी वरती निशाणी ना. इतली सोबीत व्यक्ती आमच्या समाजींत क्रिस्तांव समाजींत आमकां लाभल्या जाल्यार ही एक वर्ती सांतीन जेजूच्याच सारक्याची आनी स्वरुपायाची म्हणून पाप साहेबान तिका वलायलें. मोगाच्यानो बरवसो वर्तो बरवसो आमी बाळोक मोरयेच्या ह्या पूर्ण शेतांत आसा. बाळोक मोरी म्हणटा मोरी माय आमची असलच बरवशाची यात्रेन म्हणूंक जाय. कित्याक ती बाळपणांत तिने ल्हान प्रायर 13-14 वर्सां प्रायर तिने कबलात दिली. आपले हांव देवाची साकर म्हणून तिने सांगलें आनी हंता हंताक तिने आयिल्ले कश्ट तुमी सकट जाणात. सांजुवांव आपल्या 19व्या अध्यायांत 20व्या वळीर सांगता कुर्सार आसतना जेजून कशें तिका सगळ्या मनशाकुळाची आवय जावन दिली म्हणून. आपणाक कोण ना जो हांव तिका आपणाच्या घरा आपोवन व्हेलें. आपणाचो पूत वळवळताना तिने पळयलें. हे सकट कश्ट कशें बाकीटान आपल्या जिणयेंतले सकट कश्ट दामून धरन हसत्या तोंड्यान सकडां कडेन उलोवन आसली गी मोरी माय तशेंच सकड आंज बड आपोस्तलांक सांगाता दवरनो एका माया मोगाची भरवशाची यात्रेन जावन मुखार गेल्ली जावन आसा. बरी बाय ती आमकां एक निदर्शने एक आदर्श म्हळ्यार चूक जावची ना. तर मोगाळ भावा आनी भयणी आमी सकडी बरवशाचे यात्रे आयचो वांजेल तुमी आयकले. तुमी चिंतूंक पुरो कितें आबा काजर असो वांजेल आमच्या जुबले काण गेला जो हांवसो वांजेल 2रो अध्याय काना नगरी जेजून पयलें अजाप केल्लें. काजरा वेळार आयकता वय मो आज काजर ना कोणाची जाल्यार वो वांजेल आयकता हांव कित्याक गे म्हळ्यार मोरये तावन क्रिस्ता थंय थ्रू मेरी टू जीजस. मोरयेन जर तर विनंती करना जेजू आपणाचे पयले अजाप करतो ना वय मो. मोरयेन सांगल्यांच जेजू म्हणालो बरें तर बसा आनी साकरांक सांगलें ती बाणां उदकांनी बरा आनी ते व्हडलें अजाप जालें. हे 2 दिसांनी पियेनात तसलो बरो वायन तांकां मेळ्ळो. आमच्या जिवितांत कितें उणें पडलें रे जर तर मोरये तें आमी गेल्या जाल्यार मोरी जेजू तें आमकां आपोवन व्हरता आनी आमच्या जिवितांत कितें उणें पडलां तें भरती करता. तेन्ना आमची यात्रीक पयण सुबाम रितीन फुडें सरता म्हणच्याक दुबाव ना. मोगाळ भावा आनी भयणी तुमचे यात्रेक पयण 10 वर्सां आदीं आराम जाल्ले म्हणटात वय मो. अळे त्या दळ यात्रेक पयण सुरू केल्लो बिस साहेब हांगासरच आसा. एक दीस पुराणे दिसा हांव प्रोविन्शियल आसलो म्हाका आपयलें आनी म्हणालो बस जोडींत आमी एक फिरगस करची आलोचन केल्या. बेंदूर फिरगस असो तो एक वांटो तुमकां कार्मेलीताक लागीं आनी भोव लागशिलो. तुमी जायती सेवा थंयसर दिल्या ती मानून घेवन पयलें चान्स तुमकां दिता. तुमी थंयसर सेवा दिवंक तयार आसात गे म्हूण विचारलो बिस साहेबो. बिस साहेबान विचारले बरी हांवें सय म्हळें आनी हांगासर पयलें फादर नेल्सनाक धाडिल्लो उडास आसा आनी थंयसर तान मागीर फादर मेल्विन आयलो अळे इगार उबारली. ताचे उपरांत फादर शाबास करता फादर आयवन आनी आतां पळय फादर डॉमिनीक वा हांगासर सकड याजक हांगासर आसात. ही 10 वर्सांची यात्रीक चरित्रां तुमची कशी म्हणली आमी जाणाव. पूण ह्या 10 वर्सां आदली चरित्रां आमी तुमची पळयल्या. तुमी जायतीं जाणां हांगाची न्हय आमच्या देसिदीच्या विविध फिरगजेतान तुमी आयिल्ली. थोडी फिरगजे देसिदी भायर तान आयिल्ली. हांगा येवन डॉक्टर सुवात्यो काडून ल्हान घरां बांदून तुमी त्या दळा रावल्यात. आमी सेमिनरिस्ट आशिल्ल्या हर एक आयतारा दीस तुमच्या घरान येतल्या आमोरी तेर्स म्हणटल्या उडास आसा आदलो तुमकां खंडीत जावन. देखून तुमच्या यात्रेक पयण आमी पळयलां आनी हें पयण आज वर्त्या पावंड्याक पावलां. तुमचे मदें शिकपी जाल्यात बरे हुद्द्याक पावल्यात गांवां परगांवांनी वावुरतात. हे यात्रेक पयण ना जाल्यार आनी कसलें पयण. बारवशाचे यात्रेक तुमी निजायकी तें यात्रेक पयण करन कोणें चिंतलां. ह्या बस जोडीच्या ह्या कंकार ह्या कडपाचेर हांगासर इतली सोबीत इगर्ज बांदून येत म्हूण हांवें चिंतूं ना. ही देवाची वर्ती एक मिलाग्र एक वर्ते अजाप म्हणूंक जाय. आज अपुर्बायेन इतली सोबीत फिरगस हांगासर आसा आनी दशमानोत्सव संभ्रम आमी आचरून आसा. इतले जण याजक धर्म भयणी तुमी फिरगस कुटुंबाची सगळी सांगाता मेळोन हो संभ्रम आचरण करतना आमी बरवशाचे यात्रीक म्हूण फुडें सरता. निजायकी बळ आमी ह्या वर्सा जेजूचे ल्हान फूल हिची शताब्दी आचरण करता. तिचें जिवीत आमकां एक मेलफंक्त तिचें सोबीत रूप तें आसा आमच्या देवळान सोबीत करून दवरलां तुमी फुलां मांडून. निजायकी तिचें जिवीत आमकां आदर्श जावं. APJ अब्दुल कलाम म्हणटा
आमी स्वप्न येवंक जाय. ताणें म्हणचे स्वप्नां न्हिदेंत येवची न्हय. तुमी म्हणूंक पुरो न्हिदेंत येनातल्या ती स्वप्नां कहली गे म्हण. तो म्हणटा स्वप्नां न्हिदोंक सोडिनात तहली स्वप्नां स्वप्न येवंक जाय. वी शूड ड्रीम दॅट विच डू नॉट अलाव अस टू स्लीप. आमकां न्हिदोंक सोडिनात तसली स्वप्नां कहली ती स्वप्नां. बिली ग्रॅम्स म्हणलो नावार दीस पेंटेकॉस्टल प्रिचर म्हणटा इन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वी ड्रीम. वॉट डू वी ड्रीम? An orphan dreams that I am playing on the lap of my mother. एक अनाथ भुरगें हांव आवयच्या पासलेंत खेळटा म्हणून स्वप्न येवन आसा. An illiterate dreams that I am a college graduate. शिकप नासतना अनक्षरस्त आसलो हांव हे कॉलेज शिकून हुद्देदार जाला म्हणून तो स्वप्न येवन आसा. घरदार नासलो मनीस हांव रावळेरान जियेता म्हणून स्वप्न येता. पिडेस्त आसलो मनीस हांव घटमूट भलायकेंत आसा म्हूण जियेता. मरणाच्या तणीर आसलो मनीस हांव जिविताक आंवड येता म्हणून स्वप्न येता. तशें असली स्वप्नां जेजूच्या जल्मांत येवंक जाय म्हणून बिली ग्रॅम सांगता आज आमी स्वप्न येवंक जाय. ह्या फाटल्या 10 वर्सांनी जायतीं स्वप्नां जिवी जाल्यांत वैगिनी आनी मुखली 25 वर्सांचो संभ्रम, 50 वर्सांचो संभ्रम, 100 वर्सांचो संभ्रम आमी आसचे ना पूण संभ्रम खंडीत जावन ह्या फिरगजेंत जातले. देखून आमी स्वप्नव्या आमची भुरगीं नात्रां पणतुरां शेणतुरां मुखलें जनांग भविश्याच्या वाटेन मुखार व्हरूंक. आनी ह्या भविश्याच्या वाटेन आमी मुखार येतना थोडीं सतां आमी मतीन दवरया. एक बाळोक मरयेतां जेजूच्या ल्हान फुलाच्या जिवितान आज पळयल्या 6 बकिटाच्या जिवितान एक उडास दवरया. आमच्या जिवितांत कश्ट म्हणले आसात. कश्ट नातलो मनीस कोणी ना. नानान तेन्ना म्हणजे कश्ट हर एकल्याक तुमकां आसात. तुमच्या हर एकल्याचें जिवीत एक एक बूक जावंक पावता. पूण हे कश्ट येत आसतना आमी ते स्विकार करूंक जाय. कश्ट आयले म्हणटे ते स्पर जावचे न्ही. भरवशान ते आमी स्विकार करूंक जाय. दुसरें एक पुटी आमी ते कश्ट स्विकार केल्या उपरांत आमी त्या कश्टांक स्पंदन करूंक जाय. मरयेन सगळ्या आमच्या काळजांत जोगासणेन दवरल्या म्हणटा आमी आमच्याच काळजांत आटयते पडटात. 100 कडेन सांगून कांय प्रयोजन ना. कोणा कडेन सांगलें जाल्यार ती आमकां आसतात वैमो. देखून आमी ते थोडे पटी दामून दवरिते पडटा आमचेच तके आनी आमी आमचे यात्रेक पयण मुंदरिते पडटा. तिसऱ्यान आमी हें पयण मुंदरून वता आसतना आमी क्रिस्त थंय आमची निगा दवरूंक जाय. बरोवसो आमी सांडून नजो. एक दीस ना एक दीस जेजू म्हाका ह्या कश्टांतल्यान मेकळें करून म्हाका सुटका दितलो बरोवसो दितलो. इस्रायल परजेक हंता हंताक देवान कशें वाटयलें आनी आमकां ह्या जिवितांत कशें येदोळ वाटयलां फाटल्या 10 वर्सांनी आनी मुखारय तो तशेंच वाटयतलो आनी आमकां नवें जिवीत दितलो. असलो बरोवसो आमचें तें आसूंक जाय. तर मोगाळ भावा आनी भयणी बरोवशाचे यात्रीक आमी बरोवशान फुडें सरया. आमी देस्पर जावचें नाका कंगाल जावचें नाका. कित्याक आमकां आदर्श दिल्ली मोरी माय आमचे संगाता आसा. जेजूचें ल्हान फूल आमचें तें आसा. सांबाकिटान आमकां आदर्श दिला. हे सकट आदर्श आमचे गन घेवन आमच्या जिविताचो कश्ट आमी मुखार व्हरता आसतना बरोवशान फुडें सरया. बरोवशाचे यात्रीक जावया आमी आनी हें यात्रीक पळयन आमचें सुभाम जावं दी म्हूण धन्य देवाचे आशिर्वादां तुमचेर समेस्तांचेर मागता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी आतां करया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार बाप तो स्वर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा एकाच पूत तो बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन जल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमच्या सर्वने पासत सगळ्याक हांव तो देवलो आनी पवित्र वरवीं अवतार मनीसचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पॉन्स पिलाताका ताका कुसार मारलो
ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेविलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्यात बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसतलो आनी पवित्र आत्म्याक सदमता ईश्वर आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता तो निसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी वैभव फावो प्रवाच्या वरवीं तो उलयलो विकस पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतांवर विस्तार केले देव सभेक सदमता पत्काच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासऱ्याच्या जिविताक विश्वासात रावता आमेन. भावांनो भयणीनो एक कुटाम तशें आमी सांगाता जमल्या हो दशमनोत्सव करून मरियमाक मान करूंक देवाक अर्घां दिवंक आमच्यो गरजो आमी आतां देवाक भेटोवया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या गोवळ्या इगर्जमतीचे मुखेलपण घेतिल्ल्या पापसैबाक बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक तुका समर्पिता. तांणी बरवशेच्या मेटांनी सोलून तुज्या काळजा सारके गोवळी जावं तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या सर राजकी फुडाऱ्यां पासत आमी मागता. संविधानाची मूळ तत्वां उखलून समाजीक बरेपण हाडची योजना मांडून हाडून सुमेस्ताच्या उदरगते पासून वावरूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या फिरगस कुटुंबा पासून मागता. आमच्या फिरगसचेन सर कुटुंबांनी शांती समाधान राज करूंक निस्वार्थ सेवा दिवच्या चड वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक विविध आयोगांक संघ संस्थेच्या सर मुखेल्यांक तुज्या बेसांवांनी भर. फिरगस विगर बापा संगी आमचे हात मेळोवन एकवटीत फिरगस बांदूंक हाडूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या फिरगेजीन सेवा दिल्ल्या सर याजकांक तांच्या सेवेक जोगतो प्रतिफळ दी. प्रत्येक जावन आतां सेवा दिवन आसच्या याजकांक तूं आशिर्वादीत कर. फिरगेजीच्या अभिवृद्धी दिशेन तांणी घेतिल्ली सौर योजना पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक आपणा लागीं आसलेंतले उरोवन ह्या फेस्ताक उदारपण दाखयल्ल्या सर कुटुंबाच्या दानी पासत आमी मागता. तांच्या बऱ्या मनाचेर तूं तुजें आशिर्वाद घाल आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक बापा ह्या वेदी भोवती जमलेली आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी भरोसाचे यात्रेक जावन फुडें समकताना सर संगतेनी तुज्या मोगाचो अनुभव जोडूंक आनी ल्हान ल्हान काम मोगान करन एकवटीत फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक या आमच्या मागण्या सांगता. मोगाळ बापा आमच्यो वैयक्तीक गरजोय खासगी गरजोय आमी तुका भेटयता. ह्यो सर्व आमच्यो गरजो तूं स्विकार कर. आज ह्या फिरगेचो दशमनोत्सव आमी आचरण करता आसतना आमी तुका अर्घां दिता. ही फिरगज फाटल्या 10 वर्सांनी चलयल्ल्या कार्मेलीत पाद्रापांक प्रत्येक तरां तुजें बेसांव दी आनी तांची सेवा तुका मानवून दी. आनी आतां हांगासर सेवा दिवच्या विगाराक प्रत्येक तरान तुजें बेसांव दी म्हूण आमी मागता. ताच्या जतने काल ही फिरगस भावार्थांत बरवशांत मोगांत आनी सेवेंत ती वाडोवन दी आनी अशें तुका मानवचें एक कुटाम जावन जियोंक आमकां समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी बर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
Espiritual, mogani may pasa, nalikadun ayaw, wapamibot mo ka, nagpiponi betong ditaw kikolang chichiman, bubit perijini bapa tuja hoda mo ka, serving ganyani kerang chichiman pabay. Utmaja spiritual, mogani may pasa, nalikadun ayaw, wapamibot mo ka, nagpiponi betong ditaw kikolang chichiman, bubit perijini bapa tuja hoda mo ka, serving ganyani kerang chichiman pabay. Sikar tertu limo bapa, pikul kari top sitau tuka, sebena ditiaga, mogani may pasa, tete tawas papa tuka, ami moda mogan, sebena ditiaga, mogani may pasa, tete tawas papa tuka, ami moda mogan. Sikar tertuli mogal bapa, ikol kari kupsitau tuka, sebena ditiaga, mogani may pasa, tete tawas papa tuka, ami moda mogan, sebena ditiaga, mogani may pasa, tete tawas papa tuka, ami moda mogan. Luway hatayaw, mogan semerbitang, cibita cakadang, betun dimon maktang, bila sewek bedong langka, adan bapa maktang, sewek tan jatuh kapodeng somya tundi besang, topan tuja amka tungge mon peratang. Kundo bay hatayaw, mogan semerbitang, cibita cakadang, betun timur maktang, bila sewek bedong kamka, adar papa maktang, sewek tan jatuh kapodeng somya tundi besang, topan tuja amka tungge mon peratang. Sikar tertuli mogal bapa, pikul kari kupsitang tuka, sebena ditiaga, mogani may pasa, tete tawas papa tuka, ami moda mogan, sebena ditiaga, mogani may pasa, tete tawas papa tuka, ami moda mogan. Sikar tertuli mogal bapa, pikul kari kupsitau tuka, sebena ditiaga, mogani may pasa, tete tawas papa tuka, ami moda mogan, sebena ditiaga, mogani may pasa, tete tawas papa tuka, ami moda mogan.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या अनंत बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या आणि पवित्रतेच्या लवात सर्वेस्परा, तुवें हें तुजें घर तुजे पवित्रतायेचे महिमेक भरले. त्या दिसाचो आमी आज उडास करता आनी आमकांच तुका मन वता तसली बली कर म्हण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मानाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय. हांगातून तुजेशी चलोवन वेतेल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक तांबानासतना तुज्या कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मोदें एकवट आसचो म्हण तुवें अगणीत जाणवायन आनी मोगान येवजिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी खुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडून हाडताय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातराचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक पृथ्वीचेर जेजूची गुडार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरान तूं वाडयत आसाय. हे परी सर्गींच्या जेरुजाल्यान ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीची दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां बराबर तुज्या महिमेचे मंदिरांत तुज्या सोबोवंत तुज्या बोगसाण्याची आमी स्तुती गायता. Servespor tu Sergari संसार भरला तुझ्या वैभवात. कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येतात आता जय. कोण सर्गी तुका जय जय. बापा, क्रॉस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपणूप जाता. उदेंती तावनच ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या
शिसांक दिलो आनी मुळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. फातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावरताचो गोठ परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा आमचे सुरवणे पसोत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंवकार मरयेच्या भाग्यवंत दमदूताच्या वैभवी रक्षक्यांच्या जेजूचें ल्हान फूल आनी समेस्त भक्तां सांगता ते वेंचून काडिल्ल्या दायजान आमकां वांटो मेळो ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापाच्या, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या, हांगा हाजीर आसलेल्या अलोयशियस पॉल गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या सोमेस गवळ्या आनी दर मुणयारा बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवड्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक धादोशी जातल्या म्हण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू
तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदान बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव. तुज्या आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काटले, आमची ताकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले, आमची ताकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. म्हाका भोवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें
वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत स्वागत तुका सोम्या जेजू राया, ये तू ये काळजांत घे, अज्ञाची जतन घे. ये तू ये काळजांत घे, अज्ञाची जतन घे. मरण तुझे समारंभा आशां तो नियाळटा, वावुंडो दाका सोरो मासग जावं सेवता. मरण तुझे समारंभा आशां तो नियाळटा, वावुंडो दाका सोरो मासग जावं सेवता. स्वागत स्वागत तुका सोम्या जेजू राया, ये तू ये काळजांत घे, अज्ञाची जतन घे. ये तू ये काळजांत घे, अज्ञाची जतन घे. सोम्या तुका दिन वाजता, उत्तराटो पिरगांव पाटो नांव तुझे वाकणटा. काळजामो नांव सुबारू सोम्या तुका दिन वाजता, उत्तराटो पिरगांव पाटो नांव तुझे वाकणटा. पिरगा सोम्या पिरगा तुका जेजू आमचे जिणी सुका.
सगळीकणांक दैवीक देण्यान आमची भजला बयला तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान आत्मीक पोषण जाला सगळीकणांक दैवीक देण्यान आमची भजला बयला तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान आत्मीक पोषण जाला वर्गा सौम्या वर्गा तुका जेजू आमचे जिणे सुका राया मोगळा उदयाळा हांव जिणेच्या कश्टा वेळा वर्गा सौम्या वर्गा तुका जेजू आमचे जिणे सुका राया मोगळा उदयाळा हांव जिणेच्या कश्टा वेळा प्रार्थुया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा ह्या परबे दिसा पवित्र रितींनी आमी तुजी भक्ती केल्या तिसो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोष आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेता तुज्या आशिर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोष सदां सांबाळूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी मायटर सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं सर पदवेदार देव कणवाळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवयेची वळख तुमकां फावो करूं बाबाटाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिव शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार दयेकन बसा मोगाळ फिरगसगारांनो सर्व सैऱ्यानो तुमकां सर्वांक आमच्या बिसायबा तर्फेन आनी हांगा हजर आशिल्ल्या सर्व याजकां तर्फेन फिरगस फेस्ताचे आनी दशमोत्सवाचे शुभाशय हांव पठयतां बरें फेस्त आनी दशमोत्सव तुमकां सोमेस्तांक हांव मागतां बाळ मुरये आनी ल्हान फुलां संगी बद जोडी फिरगस कुटुंबांत बोरवशाची यात्रिकां जावया म्हणल्या संदेशा काल आमी हें फेस्त भोव गद्दळायेन आचारशिलें बाळ मुरये बरी फात देवान आमचेर वतुल्ल्या सर्व बेसावां खातीर
आमी तिका अर्गां दिता आसतना आमी देवाक अर्गां दिता आसतना ही इगर्ज बांदूंक आनी त्या उपरांत येदोळ म्हणसर ह्या फिरगजेच्या प्रगतेक कारण जाल्ल्या सोमेस्त आमच्या दानीचो हितैशीचो आनी फिरगजगारांचो आमी उपकार बावडटाव. ह्या आमच्या ह्या फिरगजेच्या फेस्ताक उडासाची काणीक जावन आमी हें फेस्त जाल्लेंच तुमकां सक्कडी कुटुंबांक बाळमुरयेची एक एक इमाज आमी दितेल्या एका दाणीन हें स्पॉन्सर केलां ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या दशमनोत्सव आनी फिरगज फेस्ताच्या आचरणाक प्रधान येजाक जावन आयिल्ल्या आनी ह्या सुसंदर्भी आमचे खातीर मेस भेटयल्ल्या आमचे खातीर मागिल्ल्या अदीक मनादीक दोतोर अलोशियस पावल सोजू आमचे मुंगळूरचे निवृत्त बिसायब हांचो हांव मनापुर्वकी उपकार बावडटां. ही फिरगज ताणें आमकां दिल्ली आनी बुनयादी फातोर बेंजार करून 10 वर्सां आदीं ह्या फिरगजेचें आशिर्वाचान ताणींच केल्लें आनी आज आमच्या संगाता तांणी आसचें आमचें व्हड भाग म्हूण लेखतां. सायबानो तुमकां आमच्या सर फिरगजगारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाच्या भेटवणेक आमचे प्रोन्शल बाप सिल्वेस्टर सोजू पयशिल्ल्या बेंगळूर टावन पैन करून आयल्यात. आमचेर तांकां व्हरतो हुस्को आनी ह्या फिरगजेचेर तांकां व्हरतो अभिमान. प्रोन्शल बापानो तुमकां देव बरें करूं. तशेंच ह्या आमच्या दशमनोत्सव आनी फिरगजेच्या फेस्ताच्या मिसाक देवाचें उतार मोडून जोगतो शर्माव दिल्ल्या बाप आर्चिबाल्ड गोंजाल्वीस आमच्या कार्मेलीत प्रांत्याचे विकार प्रोन्शल तुमकां देव बरें करूं. ही इगर्ज बांदतना बाप मेल्विनाक हांगा हाडन इगर्जे बांदपा आनी प्लॅना विशीं जोगतें मार्गदर्शन दिवन बुनयादी फातोर घालतना हांगा हजार आसून कोवेंत आसो आनी हांगासो बुनयादी फातोर घालतना हजार आसून इगर्ज बांदपाचो सकयलो भाग उक्तावण केल्ले ते जावन आसात. आर्ची बापानो परत्यान तुमकां देव बरें करूं. आमचे सर वादले विगार आमचे मदें आसात. आमकां व्हरतो संतोष हांगा वावर दिल्ले बाप नेल्सन, ही इगर्ज बांदिल्ले बाप मेल्विन डिकुन्ना, बाप शाबास क्रास्ता, बाप आयवन डिसोजा, साय विगार जावन आशिल्ले बाप जॉसी, बाप दीप तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. तशेंच हांगा दियकोन जावन सबारांनी वावर दिला तांचो आमी उडास करता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमकां हांगा इतल्या व्हड संख्यान आज पाद्र्या पायल्यात. तुमी पळयतात आमचे कार्मेलीत पाद्र्या मस्तू जाण आसात. पयशिल्ल्या टांजानिया तावन आयिल्ले आनी आमच्या कोवेंताच्या विविध कोवेंतांतावन आयिल्ले पाद्र्याप आमचेर व्हरतो मोग आनी अभिमान धरून आयल्यात. सुमेस्त कार्मेलीत पाद्र्यापांक तशें आमचो कापुजीन पाद्र्यापी आसा तुमकांय देव बरें करूं. तशेंच आमच्या DCCचे विगार वार मनादीक बाप जेम्स डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. वाराड्याचे विगार वार देव बरें सॉरी. मंगळा ज्योतीचे डिरेक्टर बाप संतोष रोड्रिगस, एज्युकेशन बोर्डाचे सेक्रेटरी बाप लिओ रसरादो, संदेशाचे डिरेक्टर बाप सुदीप पॉल, तशेंच CODPचे डायरेक्टर बाप विन्सी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमच्या उल्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या सर्व आमच्या धर्म भयणींक, दाणींक, सैऱ्यांक, अभिमानीक म्हाका हरी एक संगतींनी संगात दिवच्या म्हज्या संगाती बाप सिरिल मिनेझस, बाप प्रणाम फेर्नांडीस आनी तशेंच फिरगजेक दिसान दीस वर्ती सेवा दिवच्या OSS सिस्टरांक तुमकां देव बरें करूं. हे फेस्त आचरण करूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या फिरगज गोळी परिशदेचो अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश हल्डाना,
कार्यदर्शी एलिझाबेथ पेरेरा, सर गोळी परिषदेच्या संध्यांक, आयोगाच्या संध्यांक, सर फिरगस संस्थेच्या संध्यांक मुझे दिनवास. देवस्तुतेंत आमची काळजां मोना गायना मरिफात भोव सोबीत तरान देवा थंय उबारूंक कुमो केल्ल्या गायन पंगडाक तांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या श्रीमान जोसेफ मास्कारेन्हस तुमकां देव आशिर्वादीत करूं. आनी तांचे मदें सिल्विया मास्कारेन्हस आज तिचो जल्मादीस आचरसिता. तुका जल्माचे शुभाशय पटयता सिल्वी. पुरुषवा कुमो केल्ल्या सर्वांक भक्तीन देवस्तुती मांडून हाडल्यांक, काणिको हाडल्यांक, आल्तार भुरग्यांक, फॅन्सीफेट ऑर्गनायज केल्ल्या सर्वांक, सांजेच्या सांस्कृतीक कार्यक्रम मांडून हाडल्यांक, आदल्या आयतारा इगर्ज नितळ केल्ल्यांक, बंटीस घालूंक कुमो केल्ल्या बजडीचे सेवक आनी चर्चिल रॉकर्स हांगा फोटोग्राफी केल्ल्या ग्रिपन सोजू, व्हिडिओग्राफी करून कार्मेल किरण यूट्यूबाच्या चॅनलाचेर लाईव्ह प्रसार केल्ल्या बाप आयवन सोजू आनी पंगडाक आमी दिनवास पटयता. आमच्या फिरगजेच्या गोळी परिशदेच्या संध्यांनी ICYM YCS आनी फिरगजगारांनी संगाता मेळोवन फॅन्सीफेट इगजेच्या मैदानार आसा केलां. ते जायती तयाराय तांणी केल्या. गेम्स, फूड कावंटर, हावजी सर्व आसतले. कुपानां तुमकां थंय मेळटलीं. मिसा उपरांत सर्वांनी पार्किंग मैदानाक तुमी वेचें आनी थंय एकामेका फेस्ताचे उल्हास पटोवन एकामेका हात मेळोवन एका मोनान आनी काळजान एका कुटुंबा भशेन ह्या फॅन्सीफेटांत आमी सोमेस्तांनी भाग घेवचें. सांजेर जुस्त 5:30 वरार फिरगजेच्या हॉलांत सांस्कृतीक कार्य आसतलें. आमच्या प्रोन्शल बाप मणादीक सिल्वेस्टर सोजू अध्यक्ष जावन आसतले. तशेंच MLC श्रीमान आयवन डिसोजा, मुखेल सैऱ्या संगता हेर मानाचे सैरे आदले विगार कार्मेलीत पाद्या ब्रदर्स दर भयणी आसतलीं. नाटकुळो, डॅन्स, कवाली, गितां सवें हेर कार्यक्रम आसतलीं. एक फिरगज कुटाम जावन हें फेस्त आमी आचरसिता. देखून सर फिरगजगारांनी ह्या संजेच्या सांस्कृतीक संजेक 5:30 वरार येवचें. निमाणें फेस्ताचें जेवण आसतलें. तुमी येया, हेरांकी आपोवन हाडा. तुमच्या शेजारच्या आंडी धर्मी भोंवडांकी तुमी आपोवणें दिया. ह्या हप्त्यान सोमारा भगिवंश स्कॉलास्टिका, मंगळारा लूर्दमयेची परब, पिडेस्तां खातीर मीस आनी प्रत्येक मागणें त्या दीस आसतलें. शुक्रारा भगिवंश सिरील आनी मेथोडियस हांची परब. आदलो सगळो हप्तो थेस तुजी सोलून वेल्ल्या आविला वाड्यागारांक देव बरें करूं. फेब्रुवारी 16 तारीखेर आयतारा सकाळींच्या 6:30 वरांच्या मिसा देवस्तुती सेवा पंगडांच्या संध्यांनी सोलून व्हरची. 9 वरांच्या दुसऱ्या मिसा देवस्तुती 9व्या क्लासीच्या भुरग्यांनी सोलून व्हरची. दुसऱ्या ग्रुपाच्या आल्तार भुरग्यांनी वेदी सेवा करची. हप्त्यामध्ये बाळोक जेजू वाड्यागारांनी लितुजी सोलून व्हरची. त्याच वाड्याच्या आल्तार भुरग्यांनी वेदी सेवा करची. येवच्या सोनवारा फेब्रुवारी 15 तारीखेर संजेच्या मिसा वेळार 9व्या गुरकारांक ओतकाण घेवची सेरेमनी, तशेंच आदल्या गुरकारांक दिनवास पाठोवची रीत आसतली. सर्व आमच्या आदल्या आनी 9व्या गुरकारांनी ह्या मिसाक हजर जावचें. फेब्रुवारी 19 तारीखेर सांजेर 6 वरार जेपू इगर्जेन मायेची परब आचरसितात. तुमकां आपोवणें आसा, विवर नोटीस बोर्डार पळया. आदल्या आयतारा मिसाचेर जमो जाली काणीक 12,127 रुपीज. तुमच्या उदारमणाक देव बरें करूं. तशेंच परत्यान हांगा जमल्ल्या सोमेस्तांक, तशेंच आमचो प्रोन्शल कावन्सिलर आल्फोन्स ब्रिटो ते आमचे मदें आसात. तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू ह्या फेस्ताक 12 जाणांनी आमकां कुमो केल्या. 12 जण मुर्दोम रावल्यात. आर्थीक कुमोक आमकां दिल्या. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. तशेंच ह्या आमच्या फिरगजेच्या कामाक हें फेस्त जाल्ल्यानच आमी पाक्याचें दुरुस्तीकरण काम आमी आरंभ करतले. ह्या कामाक आनी तशेंच फिरजेंत रावून आमकां कुमो केल्ल्यांची नांवां आमी आतां आपयतले. तांणी मुखार येवचें आनी आमच्या बिसायबातावन मान स्विकार करचो. पयल्यान पयलें हांव मुखार आपयतां
लिओ आनी लविना रोड्रिगस हांणी आमकां आमच्या पाक्याच्या दुरुस्तीकरणाच्या कामाक मस्तो आदार दितात. तुमकां दयेकर मुखार येया. आमच्या बिसाय बतावन तुमी मान तुमी घेया. तशेंच हांगा भोव सोबीत व्हडलें फॅन तुमी पळयतात आनी तो आमच्या इगर्जेक मस्तू थंडाय तें दिता. हें उदार म्हणून दान दिले जावन आसात. गॉडविन आनी सुषमा रस्किन्या सेक्रेड हार्ट वार्ड तुमी मुखार येवचें. आमच्या बिसाय बतावन मान तुमी स्विकार करचो. तशेंच जेम्स मेंडोन्सा आनी कुटाम हांणी आमच्या पाक्याच्या कामाक परतो आदार दिला. तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या बिसाय बतावन मान स्विकार करचो. आतां आमी फेस्ताक पिर्जेन रावल्ल्या आमच्या पिर्जेन घरांक मुखार आपयता. पिटर डिकुण वेळांगणी वाड. एडविन सिंथिया मोरस सेंट एंथनी वार्ड. जुडी सिक्वेरा इन्फेंट जीसस वार्ड. जुडी बाय. तशेंच अजित डिसोजा अजित डिसोजा आविला वार्ड. देव बरें करूं सायबाणो. परत्यान तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मीस जाल्ल्यांच सर्व याजकांनी एका फोटोक हांगा मुखार येवचें. ताजे उपरांत फाटल्यान वचून आमची मिसाची मुस्तायकी बदलूंची आनी मिसा उपरांत सर्व लोकांनी तुमी फॅन्सी पेटाक वचें. कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा इतल्या वर्त्या माया मोगान एकवटान एका कुटुंबा भशेन आमी सांगाता मेळोवन मागलें. आतां आमी एकामेका हात मेळोवन एकामेका फेस्ताचे उल्हास पाटोवन इल्लोसो वेळ फॅन्सी पेटान करसिया. तुमी सकड थंय वसा आनी धर्म भयणी याजक तशेंच पिर्जेंत तुमी फॅन्सी पेटाक इल्लोसो वेळ वचून त्या उपरांत ल्हान हॉलांत अशेंत रेफॅक्टरीक तुमी वेचें.
तुमकां परतून ह्या फेस्ताचे उल्हास. भगवती बाळ मरिये आमकां प्रसूत विनंती कर प्रसूताचे करुणेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.